साध्या काळाचे नवे सातोळे सोमवार भाग्योन पेद्रूची दुसरी चिठी वेले वाचो। सिमोन पेद्रू जेजू क्रिस्ताचो सेवक आनी धर्मदूत आमच्या देवा आनी सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या प्रमाणीकपणान आमच्या सारको भावात घेतलेल्यांक ही चीट बरयता। देवाक आनी जेजू आमच्या सोम्यांक उदीक ओळखून तुमकां उदीक आनी उदीक कृपा आनी शांती मेळूं। फावो ते परी जियोंक आनी ताची भक्ती करूंक गरज तितले आपले दिव्य पदवेन ताणें आमकां दिलां। महिमेवंत आनी श्रेष्ठ देवान आमकां आपयल्यान आनी ताची जेजून आमकां ओळख दिली। ह्या आपल्या गुणांक लागून उंच मोलाची आनी वर्ती देणी ताणें आमकां भासायल्यान। हे परी संवसारांतले कुसडेपण आनी फोटकिरी आशा सांडून देव सैमाची तुमी भागीदारां जायात। पूण ह्या खातीर सगळी उमेदीन तुमकां वावुरचें पडटलें। भावार्था बरोबर सुगूण वाडोवच्याक, सुगुणा बरोबर जाणवाय, जाणवाये बरोबर अल्पभोजन, अल्पभोजना बरोबर थिराय, थिराये बरोबर भक्ती, भक्ती बरोबर भाव भयणी थंय बोलेपण आनी बोलेपणा बरोबर प्रिती मोग। देवाचें उतर हें देवाचे ओड उपकार। जबाब म्हज्या देवा तुजेर विश्वास दवरता। मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। जेजू महायाज्ञिका कडेन धर्मशास्त्र्यां आनी जाणट्यां कडेन ओपारांनी असो उलोवंक लागलो। एका मनशान दाकाचो मळो लायलो, ताचे भोंवती आडो घालो, खणून आनी कोळंबी तयार केली। एक गोपूर बांदलो आनी तो मळो कुलवाड्यांक कोंबड्याक दिवन आपूण पयसिल्या गांवांत गेलो। आनी काळ पावतच मळ्याच्या पिकाचो आपलो वांटो कुलवाड्या लागचो घेवचे खातीर ताणें एका चाकराक तांचेशी धाडलो। तांणी ताका धरून मार दिलो आनी रिकामो परतून धाडलो। दुसरे पावट आनी एका चाकराक ताचेशी धाडलो आनी तांणी ताची तकली फोडली आनी ताका बेमान केलो। नव्यान ताणें दुसऱ्या एकाक धाडलो आनी तांणी ताका जिवेशी मारलो। आनी आनीकूय धाडलेल्या सोबार जाणट्यांक ताणें थोड्यांक बुडयले, दुसऱ्यांक जिवेशी मारले। ताका अजून एकलो उरलोलो, तो ताचो चड मोगाचो एकलोच पूत। म्हज्या पुताक तरी ते मान दितले अशें चिंतून ताणें शेकी पुताक तांचेशी धाडलो। पूण कुलवाड्यांनी एकामेकाक म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात ताका जिवेशी मारुया आनी दायज आमचें जातलें। आनी तांणी ताका धरलो, ताचो जीव काडलो आनी ताका मळ्या भायर काडून उडयलो। आतां मळ्याचो धनी कितें करतलो? येतलो, कुलवाड्याचो नाश करतलो आनी मळो दुसऱ्यांक दितलो। पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, जो फातर
बांदप्यांनी सांडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. हे सोरेस्परानूच घडून हाडला ते पळोवन आमी तोटाक जाल्या. ते ताका धरूंक सोदताले कित्याक ताणें ही ओपार आपणाक लावन सांगले म्हूण ते बरे समजले. पूण लोकांक भियेले आनी ताका सांडून गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रतीक्षा बाबा भयणानो, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू जुदेवांच्यो कण्यो तांच्या तोंडार मारता. कशे भाशेन तांणी आदल्या प्रवाद्यांक आनी देवान धाडलेल्या साकरांक पिडापीड दिवन तांचो नाश केलो आनी जेजूचो शेवट तसोच करतलो तो वळीत करता. ह्या ओपारींतल्यान जेजू इस्रायल पोरचेच्या अविस्वासाची खबर करता. देव तांकां आपल्या मोगान हाडूंक जिवीत न्हवसरूंक जायते प्रयत्न करता, पूण इस्रायल पोरचा ताची सोरशिल्ली पयस वचत रावता. अशें आसतना देव तांचे थंय मोगान सोंसणिकायेन आनी आपुरबायेन तांकां वागयता आनी आपल्या आस्पुताची बोली पर्यान दिवंक तो तयार जाता. आनी शेकी जेजू तांकां खोर शिटकावणी दिता. जोर तो आशेता ती फळां ताका मेळना जाल्यार तांचेर येवची आसा ती खास्त आनी देवाची जोड तांकां रावता म्हूण तो शिटकायता. देवाची काकूट आनी दया सगळ्या परस व्हड आनी जैतिवंत म्हूण आमकां कळयता. जेजूक सुदैवांनी नाकारलो, तरी आसतना बाप ताका वयर उबारून जैतिवंत करतलो. जो फातर जुदेवांनी नाकारलो तोच जालो कोनशा सुदीचो फातर.